वर्सान वरस आमकां आमचो आमदार मायकल लोबो तशेंच आमची सरपंच डिलायला लोबो आमकां फ्री हार्वेस्टिंग मशीन दिता आनी ह्या वर्साय तेणेन डिसिजन घेतला फ्री दिवपाक. हांव सगळ्यांच्या शेतकाराच्या वतीन तांकां देव बरें करूं म्हूण मागता आनी तांकां देवान बरी सावध आनी भलायकी दिवची अहेंच वर्सान वरस दिवपाक. ह्या वर्सा हे आमचे 6वें वर्स आमी हे हार्वेस्टिंग मशीन आमच्या पोर्राच्या शेतकामत्यांक फ्री दितात. तुमचो आमदार तुमकां फ्री दिता. सो हांव आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा. अहेंच मागता तुमचे कडेन सगळ्याचें कॉपरेशन जाय पडटा आमकां. हें मशीन सारकें लायनीन एका शेतांतल्यान दुसऱ्या शेतान वयतलें सगळ्याचें कॉपरेशन तुमचे कडेन मागता. आनी हांव देव बरें करूं म्हणटा आमचो रेड्डी एवरी इयर तेजे हार्वेस्टिंग मशीन हांगा येता आनी तेजे कडेन तुमी सगळ्यांनी शेतकामत्यांनी कॉपरेट करचें. आनी कितेंय डिफिकल्टी आहा जाल्यार आमचे दोग जाण आहात आमचो सेबी बाब आनी दशरथ बाब तेंचे कडेन कॉपरेट करचें. कल्चर द वॉट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट सिग्निफिकन्स ऑफ दिवाली इज दिवाली बींग फेस्टिवल ऑफ लायट्स. सो आमी हे मतीन धरून आमी हे 3रे वर्स आमी आकाश कंडील कॉम्पिटिशन हांगा पर्रा टिट्यार दवरलेलें आहा. तुमी सगळ्यांनी घरान होम मेड केल्लो आकाश कंडील घेवन येवचो. 17 तारखेर फॉर्मां आमच्या घरा आहा शिवरामाच्या शॉपार आहा. एवरीबडी हू इज टेकिंग पार्ट वील गेट कन्सोलेशन प्रायज. ते प्रायजाक लागून न्हू पूण ते आकाश कंडील आपल्याच्या घरान करून आपल्या भुरग्यांनी घरान करून आपूण हे दिवालीचो लायट वी आर द लायट. आकाश दिवा इज नॉट अ लायट वी आर द लायट. सो टू शोकेस दॅट आमच्या आमदारान ऑल बार्देस ह्या वर्सा ऑल बार्देस कॉम्पिटिशन दवरलेलें आहा. फर्स्ट प्रायज फॉर ईच कॉन्स्टिट्युएन्सी 10,000, सेकंड प्रायज 8,000, थर्ड प्रायज 6,000 एंड एवरी एंट्री वील गेट कन्सोलेशन प्रायज. भाग घेवंकूच जाय तितून आनी आकाश कंडील तुमचो घेवन येवंक जाय त्या दिसा. सो आय एम शुअर आमच्या पोर्राकारांचो एक आकाश कंडील थंयसर आसतलो आनी आमच्या पोर्रान साकून ही आख्खी दिवालीची लायट आमच्या सायडीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्प्रेड जातली. आमकां फ्री आनी आतांय जाल्यार फ्री म्हणून सांगले. लोक आतां इतको बोललो की 2,200 कशें फारीक करचें कितें करचें हीच शेतां आमीच काडटाल्यो. पूण आयज तो येदो आदार गांवांक दिता सबंद एकलो मनीस असो कोणीच खंयच्या आमदारान दिवंक ना ह्या आदीं. हांव जाल्यार ताका मानता.